जे रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो इश्यू चालू आसा, नद्यांचे राष्ट्रीयकरण, हाका शिवसेनेचो विरोध आसा. कारण आमचें म्हणणें आसा की अदानी सारक्या जे बडे उद्योगपती आसा तांकां गोंय विकपाचो घाट भाजपा सरकार घालता. आमी जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार गोंय नैसर्गिक जलमार्गा खातीर म्हणजे नॅचरल वॉटरवेजा खातीर गोंय पयलीं पासून भारतानूच न्ही तर परदेशांत दूर देशांत सुद्धा जे व्यापार वर्ग आसा तांच्या खातीर गोंय लोकप्रिय आशिल्लें. मोगल ते पोर्तुगीज जितले जाण इन्वेड करूंक आयले तांचे खास गोंय एक आकर्शण आशिल्लें. कारण गोंयच्यान उद्योग धंदो करपा खातीर गोंय बरें पडत, गोंयची जी जलवाहतूक आसा ती बरी पडत. ताज्या खातीर सगळ्यांची नजर ही पयलीं पासून गोंयच्या हातान आशिल्ली. जो राष्ट्रीयकरणाचो मुद्दो आसा, जो नदयो जोडपाचो प्रश्न आसा, ताजे परिणाम मानव, पशु, पक्षी आनी जे हांगा नुस्तें आहा, जो मत्स्योद्योग हांगा आसा ताजेर कितें परिणाम जातलो हाजेर स्पश्टता अजून ना. 19व्या शतकांत जेन्ना ब्रिटीश आशिल्ले तेन्ना ब्रिटीश इरिगेशन डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आशिल्लो जाचें नांव आर्थर कॉटन. सगळ्यांत पयलीं ताणें हो कॉन्सेप्ट हाडिल्लो. ताणें हो कॉन्सेप्ट इतल्याच खातीर हाडिल्लो कारण जे सदर्न एशियेचे जे कंट्रीज आशिल्ले थंयच्यान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात करपा खातीर एक वॉटरवेज बऱ्या तरेन आसची म्हणून जो आर्थर कॉटन जो इरिगेशन इंजिनियर ब्रिटिशां कडेन आशिल्लो, इंग्रज इरिगेशन इंजिनियर आशिल्लो, ताणें हो प्रकल्प हाडिल्लो. म्हणून जे इंग्रज करूंक शकले ना ते आतां भाजप गोंयांत करूंक शकता अशें आमचें म्हणणें आसा. म्हणून आमी ताका सांगूंक सोदता की तूं गोंयकारपण विसरलो आसतलो पुणून आमी गोंयकार, आमकां गोंयकारांची किंमत खबर आसा आनी तूं तांकां उत्तेजन दिवं नाका.